आम्ही डायरेक्टरेट ऑफ पंचायत हाज्या वतीन एक सर्क्युलर काडला. फाटलोय सर्क्युलर जो आशिल्लो तो फाटलो सर्क्युलर आम्ही तांकां रिपेर सर्टिफिकेट ही जाता तितके बेगीन दिवची आणि 3 दिसांच्या भितर ती रिपेर सर्टिफिकेट दिवपा खातीर आम्ही प्रोसेस सिम्प्लिफाय केलो आणि म्हाका सांगपाक खोस भोगता की ऑलमोस्ट 98% पंचायतींनी तरी कसलोच प्रॉब्लेम जायनासतना तांकां रिपेर सर्टिफिकेट मेळपाक लागलें. सगळ्या लोकांनी एप्रिशिएट केली आणि विदीन 3 डेज ती रिपेर सर्टिफिकेट मेळटा. म्हज्या लक्षांत आयलें की आम्ही पळयता की एकाच घरात 2-2 फॅमिली रावतात आणि तांकां पार्टिशन सर्टिफिकेट मेळना आणि ते रितसर आणि ऑफिशियल पार्टिशन सर्टिफिकेट दिवपा खातीर तांकां A-B किंवा A-B आणि C ते दिवपा खातीर आज आम्ही सर्क्युलर जो आसा पळय हो लॉन्च करता. हो सर्क्युलर सगळ्या ग्रामपंचायती पर्यंत वयतलो आणि तातूंतल्यान आम्ही सिम्प्लिफायड प्रोसिजर केले. It is the village panchayat can now issue the bifurcation of house numbers to the portion of the existing dwelling house without partition of the plot. प्लॉट कोणतं डिवाइड करपाची गरज ना. पुराय घर जे आसा ते तेंच्यांनी घराचो मॅप काडून हे घर आपूण A पार्ट हेका B पार्ट हेका किंवा A-B आणि C हातूंत 3 डिवाइड केले. ताका डॉक्युमेंट कितें कितें लागता एलिजिबिलिटी co-occupied occupying the portion of the dwelling house can apply for a bifurcation of the house number. Required document: house tax copy of the existing house number, death certificate of the parents, original tax assessing, birth certificate document showing the linkage with the original tax assessing, applications from which the divinizing sketch, other documents is form 1 and 14. So just लावपाचो ते आमकां डिवाइड करून दिवपाची गरज ना. Okay. Timeline: the village panchayat must dispose these applications within the 15 days. तेंच्यांनी स्केच जेन्ना आपलो डिमिनिश करून दिलो, स्केच करून दिलो ते 15 दिसांच्या भितर तांच्यांनी ही डिस्पोज करची पडटली. टू फॅसिलिटेट द सेपरेट वॉटर अँड इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन फॉर न्युक्लियर फॅमिलीज रिजायडिंग विदीन द सेम ड्वेलिंग हाऊस. दोगांयकू जर वेगळो मिटर घेवपाचो आसा, दोगांयकू वेगळे हाऊस कनेक्शन घेवपाचें आसत जाल्यार तातूंतल्यान सेक्रेटरीन डायरेक्टली ह्या दोगांयकू हाऊस नंबर इश्यू केल्या उपरांत दोगांयकू वेगळी एनओसी इश्यू करपाच्यो. तो ओरिजिनल एकट्या कडेन उरली आसत जाल्यार दुसऱ्या कडेन त्यांनी सरळ एनओसी इश्यू करपाची फॉर द इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन, फॉर वॉटर सप्लाय कनेक्शन आणि मागीर कन्सर्न डिपार्टमेंट ऑन दॅट नंबर A-B ह्या नंबराचेर तांकां वेगळे लायट कनेक्शन आणि वेगळे वॉटर कनेक्शन जे आहा पळय हे दितले. बेनिफिट्स हितून कितें जातलें? It is the processor of the nuclear family to obtain the separate essential services. Each जातो प्रत्येक nuclear family खातीर. Reduces the dispute and hardship in obtaining the bifurcation of the house numbers. प्रत्येक घराघरांतल्यो बारीक बारीक झगड्यो ज्यो आहा पळय ह्यो सगळ्यो झगड्यो सोंपतल्यो आणि त्या निमित्तान तांकां वेगळो हाऊस नंबर मेळटलो. एनहेन्स द इज ऑफ लिव्हिंग फॉर द रेजिडेंट्स. आम्ही हॅपीनेस इंडेक्स जो गांवागांवांत तर वाडोवंक जाय म्हणटा पळय तो वाडोवपा खातीर आमचो सरकारा मार्फत केल्लो प्रयत्न आसा. इन्क्रीजीस द रेव्हेन्यू फॉर द पंचायत बॉडी. पंचायत बॉडीचो रेव्हेन्यू वाडटलो, तांकां वेगळो हाऊस टॅक्स येतलो, वेगळो गार्बेज टॅक्स येतलो. सरळ तेंच्यांनी तो वेगळो हाऊस टॅक्स आणि गार्बेज टॅक्स कलेक्ट करपा खातीर सुरवात करपाचो. आणि दीस बायफर्केशन विथ अ फ्री ऑफ कॉस्ट. बायफर्केशन करपा खातीर कसलेच पयशे ना. पंचायत खंयचेच पयशे इश्यू करचे ना. तर ती कोणूय जर पयशे घेता म्हणून कळ्ळें जाल्यार डायरेक्टर ऑफ पंचायती कडेन त्यांनी कंप्लेन करची. बायफर्केशन ऑफ द हाऊस मागपा खातीर आपल्याकडे पयशे मागता आसत जाल्यार तांकां वेगळो हाऊस टॅक्स आणि वेगळो गार्बेज टॅक्स हो पेमेंट करपाक सुरवात करतले. आमी हो सेम कन्सेप्ट म्हणजे आम्ही फाटलो रिपेर लायसन्स हेजे 3 दिसांनी दिवपाचो जो प्रकल्प हे केल्लो आणि पार्टिशन ऑफ द हाऊस हे थोड्याच दिसांच्या भितर म्युनिसिपालिटी एरियांनी लागू करतले. जेणे करून तेजो प्रोसेस सुरू आसा. म्युनिसिपालिटींनी अशा पद्दतीचे रिपेर लायसन्स आणि पार्टिशन सर्टिफिकेट जे ती मेळची जेणे करून लोकांक इज ऑफ लिव्हिंग हे मेळचे हो सरकाराचो प्रयत्न आसा. म्हणून सरकारान घेतलेले डिसिजन. आयच्यान इम्प्लिमेंटेशन जालें ना सर? हे इम्प्लिमेंटेशन सोमारच्यान जातलें कारण सर्क्युलर तांकां पावपाक जाय, तांकां पयलीं त्या इन्स्ट्रक्शन वचपाक जाय. म्हणून आज बुधवार जरी जालो 3 दिसांच्या भितर सगळ्या सेक्रेटरीक एकदा ताका हे आसा. फॉर एक्झाम्पल हेच्या बरोबरच आमी फॉर्म काडला. तो फॉर्मूय तांकां पावपाक जाय की कशा पद्दतीचो तेंच्यांनी फॉर्म भरून दिवचो. म्हणजे तितके इजी केला. एप्लिकेशन फॉर द बायफर्केशन ऑल्सो ते आनी खंयसर तूं वेगळे एप्लिकेशन इतके सगळे डिटेल्स करून दिले हे सगळे तेंच्यांनी वच भरून दोन्ही ऑक्युपंटांनी भरून दिवपाचो सो दॅट इट वील इज फॉर देम. वेगळो नियम दवरला.
हे दिले तर ताका सर्टिफिकेट्स कशी दिवपाची पयली एप्लिकेशनाचोय फॉर्मेट आमी दिला आणि इवन जो ते दिल्या उपरांत ताका सर्टिफिकेट्स कशी दिवची ताजो फॉर्मेटूय बी डीओपीच्यान तांकां वयतलो जेणे करून तेच्यान सेक्रेटरीकूय इजी जातले कारण खुबशे सेक्रेटरी हे दिवपाक पळयनाशिल्ले म्हणून हो सर्कुलर आमी इश्यू केला सोमारच्यान जो एप्लाय करता तेणी ताका हे मेळपाक सुरवात जातली. ओके प्रॉपर्टी पेपर जाय न्ही ताका प्रॉपर्टी गरज ना ओन्ली हाऊस टॅक्स कोमनीदाद लँड जातले जर सगळ्या घरांच्या जातले आमकां फक्त हांगासर त्याच्या घरांक हाऊस टॅक्स आमी घर रेग्युलर लिगल आनी रेग्युलरायज हें कांयच करपाक वचना आमी तेजे आसलेले घर तो जर आपल्याक ए आनी बी करून मागता पयलीं आमी तितकेच ताका करून दिता तितकेच आमी तेज्या 140 ताजो प्लॉट डिवायड कर ताजो टायटल कितें आसा तातूंत आमी वचना जेका हाऊस नंबर आसा तेज्या खातीर आमी हें सगळें केलें.